विधानसभा वेंचणूक रिंगणात देविल्ल्या उमेदवारांनी तपोभूमीचेर वचून परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामींचो आशीर्वाद घेतलो। समील वळवयकर, नरेश सावळ, ग्लेन टिकलो, उत्पल परिकार, रोहन हरमलकर आनी हेर कांय उमेदवारांनी आशीर्वाद घेतलो। RDX खातीर कुंडयच्यान विदिता प्रभू। स्वामींचे दर्शन घेवपाक आयिल्ले आज बेरेस्तार गुरुवार गुरुचो दीस। सो गुरुचो आशीर्वाद आसप खूब महत्वाचें, कारण गुरुचो आशीर्वाद असल्या शिवाय कांयच जायना। ताका लागून आमचो ब्रह्मेशानंद संत समाज आनी बाकीचे सगळे जे आसा ते आमचे तेंचे आनी आमचे सामके लागचे संबंध राजकारण असल्या कारणान सगळ्या बरोबर मित्रता आनी बरेपण दवरप खूब गरजेचें आसता। सद्गुरू ब्रह्मेशानंद जी स्वामीचे दर्शन घेवपाक आयला आनी तांकां जो सरकारान पुरस्कार दिला ताच्या खातीर अभिनंदन करता आनी तांणी तांचो आशिर्वाद घेवपाक आयला। आमी मेन म्हणल्यार अभिनंदन करपाक आयले जे पद्मश्री भारत सरकारान तांकां भूषण केल्लें आसा ताका मुद्दम अभिनंदन करपाक आयले, त्याच बरोबर तांचो आशिर्वादूय घेवपाक आयलो। सो जी आतां निवडणूक आसा खंय तरी तांचो आशिर्वाद आमकां जाय। गोंयांत ताणें खूब काम केलें आसता, तांच्या संप्रदायान खूब काम केलें, बरे स्पिरिच्युअल लिडर म्हणटात तशे गोंयचे। सो तांचो आमकां आशिर्वाद एकदम मोलाचो तो घेवपाक आमी मुद्दम आयले। पयले सुवातेर सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजी हांचो आशिर्वाद घेवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी दुसरी म्हटल्यार तांकां पद्मश्री अवॉर्ड सन्मानीत केल्लो आसा। त्या प्रत्येक गोमंतकीयाचो अभिमानाची गोश्ट आनी तांचे अभिनंदन करपाची म्हाका संदी तांणी दिली आनी तांच्या आशिर्वाद घेतल्या नंतर खंय तरी एक उर्बा आनी एक प्रोत्साहन आनीक वाडलेलें आसा। आयज हांव ब्रह्मेशानंद स्वामीजीचे आयज हांव आशिर्वाद घेवपाक आयल्लो आसा। ताका पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळो आसा, त्या खातीर आयज हांव ताका मेळोंक आयलो, ताका अभिनंदन केलें आनी ताजी ब्लेसिंग घेतलेली आसा। त्या खातीर आयज आमी आयल्ले ताजे आशिर्वाद घेवपाक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।